निवडून गेलो आणि बाबूने आमकां सांगले की तुम्ही आल्लेकाराक मतां दिया. त्याप्रमाणे आम्ही बाबूच्या शब्दात आम्ही आल्लेकाराक मतां घालून आमच्या बुथार खूप मतां निवडून देऊन तो निवडून आमदार झालो. आणि आमदार झाल्यापासून आज 4.5 वर्सां हांव त्याच्या फाटल्यान आहा की म्हाजो आम्ही चिखलांतल्यान वयता आमचो रोड कर म्हणून. तर आज करूया फाल्यां करूया म्हणून त्यांनी दीस घालयले. फायल केली, फायल पास झाली आणि त्याच्या उपरांत आमकां तेणी सांगलें ना आमी फाल्यां इंजिनियर येतलो. 2 दीस वाट पळयली. इंजिनियर म्हणून परतो गेलो जाल्यार मागीर मागलो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो. कॉन्ट्रॅक्टराची 2-3 दीस वाट पळयली तरी तो येवंक ना. मागीर हांव बाबूक मेळ्ळो. बाबूक सांगलें आमी 14 वर्सां आमी आमच्या चिखलांत झोपाळभर चिखलांतल्यान पावसांत वयता. तर बाबून आमची परिस्थिती पळोवन आनी आमच्या शब्दाक मान दिवन आज बाबून आज फातरत घालून खड्डे हांव पुरो रस्तो करून दिता म्हणून सांगलें. आनी त्या प्रमाणे 4 दिसांत बाबून रोडाक सुरवात केली. आणि 8 दिसां भितर बाबून 200 मीटर 190 मीटर लांबीचो रोड आज आमकां जवळ जवळ 2 लाख रुपये स्वताचे खर्च करून मंत्री नसताना किंवा आमदार नसताना त्यांनी स्वताचो खर्च करून आमकां आज रोड करून दिलो आणि आमकां आमची ही समस्या दूर केली. तशेंच आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर साहेबांक सुद्दां आज हे कामाक सुरवात करून बेगिनात बेगीन बेस्ट पैकी मस्त आमकां रोड करून दिलो. त्या वखदार हांव आमच्या फॅमिलीच्या वतीन बाबूचोय आभारी आसा आणि आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराचो बी आभार मानता. त्याच प्रमाणे आज आमच्या मतदारसंघात फाटल्या 20 दिसांक आमची कशी मतदारसंघाची परिस्थिती आसली ते सगळे आमी जाणा. कांयच सुदारणा जावंक नासली. रोड नसले, पाणी नसली, उदक लायट नसली. ते सगळे बाबून आपूण निवडून येतकच आमकां सगळे घराकंतनी प्रत्येक मतदारसंघात गांवांत लायट, रस्ते, उदीक पुरयली. त्याच प्रमाणे जे व्हडले जे प्रकल्प आमच्या मतदारसंघात जाले, मोपा विमानतळ म्हण, आयुष हॉस्पिटल, ते सुद्धा बाबूनच हे पुढाकार घेऊन करून घेतले. आणि याचे बाबू मंत्री असताना आम्ही सुद्धा स्वतः आमच्या दोळ्यांनी आणि आमच्या कानांनी ऐकलेले असा की आमच्या मतदारसंघ मागासलेलो आहा त्यांना जास्तीत जास्त फंड आमकां जाय म्हणून बाबून जास्तीत जास्त फंड घेऊन आमच्या मतदारसंघाचो विकास केल्लो आहा. सगळ्या जे कितें खंय रस्ते नसले, पाणी नसले अशी प्रत्येक घराघरांत पावयल्ले आसा. तेन्ना खूप आज मतदारसंघाचो आमचो आमदार बाबू खूप आम्ही मंत्री जालो त्या म्हणून खूप आमची कामां केली. सगळ्याच्या ल्हान मोठ्याच्या तोंडात आज बाबूचें नांव येता. कित्याक येता तर त्यांनी आज तशें आज काम मतदारसंघात करून दाखयल्लें आसा. म्हणून आतां हेच्या फुडें बी आमी आमच्या फॅमिली थ्रू किंवा आनी आमच्या बरोबरचे जे कोण आहात तांकांय घेवन आमचे जे मतदारसंघात पावणे सोयरे आहात तांकांय बी घेवन आमी बाबूक खूप नातां निवडून दितलो. हेच्या बद्दल प्रश्नच ना, दुबाव ना. आमच्या बाबूक खूप आयुष्य देवान दिवचे अशें हांव देवा कडेन मागता. आनी फुडली जी आसा इलेक्शन आहा तेतूंत भरघोस मतांनी बाबूक आमी निवडून हाडटले हेच्या बद्दल प्रश्नच ना. तो आमकां आज जावो आनी गरज आसा म्हणून ल्हान मोठ्याच्या तोंडात बाबूचें नांव येता. म्हणून हांव अशें म्हणटा की असा मोहरा झाला नाही पुढे न म्हणा, बाबू आजकर हे नाव आमच्या मतदारसंघात तसे गोव्यात गाजतच राहणार. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.